माकड रोगावेली वाशिनां हाडून आठवडो जायत आयलो. पालीचे लोक दोतोरांक कसोच प्रतिसाद दिनात. फक्त 4 जाण वाशिनां घेवन गेले. दोतोर गांवांनी वचून वचून लोकांक आपोवन आपोवन थकले. लोकांक हाडूंक एम्ब्युलन्सी धाडून जाल्यो तरीकय लोक हालनात. आनी कोल्ड स्टोरेज गांवांनी वाशिनां गांवांत व्हरतले म्हणल्यार तातूंत 17 कटकटी. 40,000 माकड रोगाची वाशिनां सध्या सरकाराच्या गळ्याक पडल्यात. पाली 70 पातळिल्ल्या माकड रोगाचेर उपाय म्हूण सरकारान कर्नाटक शिमोगा सावन 2,000 वाशिनांचो स्टॉक हाडून दवरला. 20 रुपयान वाशीन. 1000भर लोकांक वाशिनां करपाची सरकाराची मोहीम. लोकांक आयल्यार वाशिनां दिवंक म्हूण वाळपयच्या भलायकी केंद्रांत दोतोरांची टिमूय रावल्या. पूण लोक जागमाग करिनात. दोतोरांनी गांवांत वचून लोकांक समजावन बाबा पुता करून जालें. निमणे सोमारा लोकांक हाड व्हर करूंक एम्ब्युलन्स पाली धाडली. वाशीन घेवंक एकलो जायलो. वाशिनां घेवंक लोक येनात आनी वाशिनां घेवन गांवांनी वतले जाल्यार कोल्ड स्टोरेज हाड व्हर करपाच्यो कटकटी. 2,000 वाशिनां सध्या सरकाराच्या गळ्यान पडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पणजेंतले ओरे खाडयेंतलें नुस्तें खावपाचें ना. PWD पाट्यावेले सिवेज प्लांटांतल्यान ते खाडयेंत तश्या तशी सिवेज सोडटा. खाडयेचें उदक इबाडिल्ल्यान थंयचें नुस्तें जिवाक घातक म्हूण थंयचे नुस्तेकारच सांगतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एकदां इन्स्पेक्शन करून PWDक शिटकावणी दिवन जाली. मात PWD सुदारना. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. कोर्तीमाळा वाठारांतल्यान वचपी मांडवीची ओरे खाडी सिवेजीचे उदकान घाण जाल्या. थंयचें नुस्तें खावपाचें नाच, लोकांक सुद्दां ते घाणीन दीस काडटा म्हणल्यार नाका शेवट. नुस्तेकारांचो धंदोय काबार जाला. नुस्तेकार एकसारखे बोळां मारतात म्हूण प्रुडंटान ह्या खाडयेचें इन्स्पेक्शन केलें. पळयात खाडयेची कशी वाट लायल्या ती. ह्या पायपांतल्यान सगळी सिवेज खाडयेन सोडटात. उदकाचो रंग पळयात कसो बदलता. ही सगळी PWDच्या सिवेज प्लांटाचे स्टाफाची कर्मां. भरते वेळार PWDचे स्टाफ ही सिवरेज तशा तशी उदकान सोडटा. सुवेज हांगा कांयच ट्रीट जायनासतना ती डायरेक्ट ते पायप दाखयल्ले आसा तांच्यांनी की ती सुवेज डायरेक्ट सुवेज रोवादेवरम ह्या क्रिकान वता. खाडयेंतल्या उदकाचो रंग बदलता ताचेर PWDची कर्मां कळटात. हे खाडीन आतां नुस्तें मारपाची परिस्थिती उरूंक ना. सगळे नुस्तें बिस्तें मारता तुका घुंवता न्ही. 500 बॉक्सां पडटाले आमकां नुस्तें कुटाणेक. आतां ती सामकें कमी जाला. एक बॉक्स सुद्दां नुस्तें पडना आमकां. ह्या उदकान सेवेज सोडटा म्हणून ते हितून पावसान घुंवण मारता तुका न्हू. 30 वर्सांची पयलीं आशिल्ले न्हू तेन्ना केन्ना केन्ना म्हाका नुस्तें खातले कित्याक बरें दिसतलें. आतां तरी 10 वर्सांनी म्हणल्यार आमी नुस्तें बी खायना, कांयच ना तितून. आमी खायना नुस्तें. हांव वासी तेन्ना खायना. आनी तुमी कितें कोणाक सांगूना बी? सांगलेलें कोणा मुन्सिपाल्टीन कोणा सांगलेलें तेन्ना काय नाशिल्लें. आतां चडूच वास मारता. मुन्सिपाल्टी कितें केलें? तें कांयच करूना कोणें अजुनी. ते तशें अजून तशेंच आहा. घाणी वाडल्या सगळ्यान वास सकाळचे सकाळचें वास. आनी तुमी आतां कितें नुस्तें बिस्तें आतां खाता? कोण आमी कांयच खायना. पयलीं खाताले ते आतां ना. कालवां सुद्दां देवना. पयलीं देंवताले पयलीं स्वता देंवताले कालवां आमी. आतां कांयच ना, कोणूच देवना सकयल. पण नुस्तें खावंक मेळना हिंगासर आमकां. पयलीं आमी जे गरयताले पळय हिंगासर ते आतां नुस्तेंच लागना आमकां हिंगासर. इतलें पोल्युशन जालां उदीक आतां. सिवेजीचे घाणीन भोंवतणच्या लोकांकूय राव नजो. टायम ना तेका. येता घाण मारता. एक फावटी चक्कर येता. रातची 12 ना, 8 ना, टायम ना तेका. केन्ना वास येता. आनी एक फावटी जेवण येता आनी राती जंप पासून पडना इतली घाण मारता. हे इतके पर्यंत येता उदीक एकदम येता आनी घाण मारूंक लागला. दारां उगडे केले जाल्यार एकदम वास येता. जेवणाक बसले जाल्यार रोकडे येवन धांवन आमी दार घालचें पडटा. खंयच्या टायमार वास येता? रातचे 9:30, 10, सकाळचे 9, 10. प्रुडंटान PWDच्या स्टाफाक विचारपाक म्हूण गाठपाचो यत्न केलो, मात कोणूच उलोवंक मेळ्ळेना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टिमीन डिसेंबर 2012 ह्या खाडयेचें इन्स्पेक्शन केल्लें. खाडयेन सिवरेज तशा तशी सोडची न्ही म्हूण PWDक शिटकावणी दिल्ली. मात पाट्यावेल्या सिवरेज प्लांटाच्या स्टाफाक ताचें पडिल्लें दिसना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. नापास जाल्ले भुरगे आपले रिपोर्ट कार्ड दाखयना तशी सरकाराची गत जाल्या. सरकार वता थंय फेल जाल्ल्यान ते मंत्र्याचे कसले रिपोर्ट कार्ड दाखयतले काय म्हणून राष्ट्रवादीन सरकाराक तोमणो मारलो. राजनान BJP पारदर्शकतेच्यो बढायो मारताली म्हणूनय तोमणे मारले. सगळे मंत्र्यां मदीं पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकाराची कामगिरी खंय साप्प बाद. Minister is on record to say that we have prepared a report card of this government, of all ministers, but they will not declare it publicly. This is another attempt of this government to hide all its omissions and commissions. Report card
when they have made and they are not exposing it is a clear indication that they have failed on all fronts. Specific. I told you, tourism minister has got, there is an FIR registered against him, no arrests are being made. देवळां, चर्च आणि मशिदी सारखेल्या धार्मिक थळांची लायटीची बिलां भरचेना ह्या सरकाराच्या निर्णयाचेर ट्रोजनान फोग काढलो. सरकारान हो निर्णय ताबडतोब फाटी घेवचो म्हूण राष्ट्रवादी मागता. आता या सरकारान आणि चड करून पर्यटन मंत्री आमचो टुरिझम मिनिस्टर डिसिजन घेतला की हेजे फुडें आमी बिलां फारीक करचे ना, कित्याक हो खर्च चड जाता. 7 वर्सांक जे बिल येयल्या 28 लाख रुपया फॉर 63, 42 टेम्पल्स, 21 churches and one mosque. 28 lakhs is peanuts when these tourism ministers and officers are roaming throughout this world doing nothing. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. घेऊया एक विराम.